Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. ट्रान्सफॉर्मर ओपनिंग झाला. सध्या विजेची समस्या बरीच हा गंभीर आणि त्याचेर सध्या तरी वीज मंत्र्याचं दुर्लक्ष आणि जे अधिकारी आहात त्यांचे दुर्लक्ष. आता तुमचेर काय असतली भूमिका जी वीज लपंडाव चालू आहा त्याची? आयज हांव पेडण्यां साववाड्या म्युन्सिपालिटीन आमी आयज हांगासर न्यू हे ट्रान्सफॉर्मर आमी आयज तेंची मागणी आसली कितें हांगासर आमकां जाय म्हणून तो आयज आमी हांगासर आयज हे केल्लो आहा ट्रान्सफॉर्मर. ताका लागून ही सगळी समस्या जातली सॉल्व पूण ताका टायम लागतलो. स्लो सगळे हांवें हातीन घेतलेले आहा. सगळे प्रॉब्लम कितें आहा ते पेडण्यान ते स्लो प्रॉब्लम सॉल्व जातले. एकदांच सगळे जावंक शकचे ना. ताका लागून लोकांनी टायम दिवचो. म्हाजी हे सगळी हे चालू आहात खंयसर कितें प्रॉब्लम्स आहा पळय ते प्रॉब्लम सॉल्व करपाचे. तशेंच आयज हे प्रॉब्लम चडशे उदकाचे हे दिसांनी फाटीं जाल्ले पळय जेन्ना वीज उदक एक दीस तेंच्यांनी लायट उडयली पळय शटडावन केले एक दीस. ताका लागून खुबशे प्रॉब्लम आमकां मागीर ते सॉल्व जावंक ना कित्याक उदकाक लागून ते खुबशे प्रॉब्लम आतांय ते मातशे सॉल्व जाल्ले आहा. कित्याक ताका लागून वीज हे प्रॉब्लम आमच्या पेडण्यान खूब आहा पण ताका मातसो टायम दिल्यार ते सगळी प्रॉब्लमां सॉल्व जाता. ताची खूब वर्सांची मागणी आशिल्ली आनी काम आज जाल्लें आसा. पावस सुरू जावपाकूच हें काम जालें, उद्घाटन जालें. बरी गोश्ट कारण आमदारान जास्त इनिशिएटीव घेतलें आनी बेगींतल्या बेगीन करून दिलो. स्थानीक लोकांकूय आनी आजूबाजूची जी एरिया थोडी आसा ती झाडां बिडां जी कितें आसता ती पडटा लायट वता आनी कॅपेसिटी जी आशिल्ली ती कमी आशिल्ली. सो कॅपेसिटी वाडोवनूय दिल्ली आसा आनी ताजो फायदो आमकां जातलो. आमची लायट सारकी उरतली, सगळ्या गोश्टींक उरतली. आनी हाज्या मुखावेली जी कामां आसतली लायटीची तुमी आतां विचारले तशें की प्रॉब्लेम आसा तो बेगींतल्या बेगीन सॉल्व जातलो. म्हणजे थोडोसो टायम लागतलो पण तशें आज उद्घाटन जालां तशें बाकीच्या कडेन जें कितें उरल्या कामां बारीक जी उरल्या लायटी बद्दलची ही आतां सावळवाडे एरियाक एक अप टू मालप्या हायवे आसा पळय तितले सुद्दां ही फीड करतली. परत लायट वयता पळय आणि मदीं सकाळची बी रातची पहाट केन्ना लायट 100 फावटी तरी वयता. कितें कारण कितें नक्की कितें? तुम्ही मुद्दाम उडयतात नाही पहिले इंटिमेशन बीन काय दिनात तुम्ही? कित्याक वयता ती लायट परत शटडाऊन आमचे प्लॅन शटडाऊन जाता. शटडाऊन सगळे करून सुद्धा तुमची लायट शटडाऊन वयता. जाता रातची शटडाऊन कामां करता. शटडाऊन डिक्लेअर करता त्याच्या आदले दिसय बंद जाता त्याच्या उपरांतूय बंद जाता. कितें ब्रेकडावन कितें लायन ह्यो आमच्यो ज्यो लायन मोस्टली आसा पळय त्यो सगळ्यो झाडांच्यानी आनी जंगलांच्यान गेल्ल्यो आसा. जेन्ना फॉल्ट येता तेन्ना रेक्टिफाय करपाक टायम लागता. ते पण झाडां लायनी लायनीची सायड आहा न्हू क्लियर तुम्ही करिनातूच ना. आतां पावस मॉन्सून जालो स्टार्ट आमचे टोटल मेंटेनन्स आमी रेग्युलर चालू आसता. नो आता जेन्ना शटडाऊन म्हणटा पळय तेन्ना ती कामां करिनात तर तुमी आणि मदीं परत कामां घेतात न्हू ही कशी? आमी आता फाटी सबंद लायट नसली Full पळय day तालुका shutdown तेन्ना दवरले कितें न्हू. काम केलें तुमी? पेडण्यान कितें काम केल्लें? खंय काम केलें तेन्ना पेडण्यान सांगा पळोवया मातशें. आमी जेन्ना जनरल शटडावन आसले तेन्ना 33 kVचे 18 पोल स्ट्रक्चर आमी एक केला आनी थंय साकून आतां आमचें हें एक मेन एक हार्ट कशें तें थंय साकून आमी आतां लायन अंडरग्रावंड केबल घालून पेडण्यांक घेतल्या. म्हणजे थोड्या हेका लागून मोपा एअरपोर्टाक लागून ती अंडरग्रावंड थोडो पोर्शन केला. मोपाक तुमी घातल्यात लोकांक जाय जाल्यार तुमी घालिनात न्हू ती आं. पण हे आतां पळय जे 18 पोल स्ट्रक्चर आसा ते इन फ्युचर आमचो जो डेव्हलपमेंट जातलें पेडण्यां ताका लागून सारकें म्हत्वाचें आसा. आणि घरगुती बिलां दिता पळय घरगुती बिलां 1-2-3 महिन्याचे जर लोकांनी भरूंक ना न्हू तांकां रोखडे तुमी नोटिसा धाडटा आणि जे उद्योगांचे करोडो रुपया आहा तेंची कशी वसुली करतात? सगळ्यांचे तशेंच एकूच रूल 3 महिन्यांनी धाडटात. डिस्कनेक्ट करता. एखाद्या उद्योगाचे केन्ना तरी डिस्कनेक्ट केल्या भरूंक ना जाल्यार आसा तुमचे कडेन रिकॉर्ड? आसतलें. सांगा मातशें. आता आसा आमचे कडेन तुमी घेवं येता आमच्या ऑफिसान आहात?